आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्त थंय अति मोगाच्यानो या बहुवर्त्या पवित्र दिसाची सुरवात आमी करया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे लुकास वांजेल अध्याय 1 वळ 60 आनी 8 आनी 60 आनी 9 68 and 69। सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली। ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शांतीवंत सडबंदार आमचे खातीर उठयला। तर मोगाळ भाव भयणीनो, शांतीवंत सडबंदार जावन असो आमचो जेजू या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमचे मुखार हजर जाता। ताका आमी मोगान मानान आनी गानान स्वागत करया। गावन गीत दैवीक गायना गितां पुस्तकांतावन गीत संको A22 पान संको 30 आनी 1। आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता। भक्ती मोना कळत्या काळजा करता तुका नामा। भक्ती मोना कळत्या काळजा करता तुका नामा। करता तुका नामा। जिवितासो उंडो तू आमकां मोगासो ग्रास तू व्हरतो आमच्या आत्म्यासो। जिवितासो उंडो तू आमकां मोगासो ग्रास तू व्हरतो आमच्या आत्म्यासो। तुजो सांगाता शेतां तुजी कृपा लालेता। तुजो सांगाता शेतां तुजी कृपा लालेता। हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी यात्रेता। आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता। आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता। भक्ती मोना कालत्या काळजा करता तुका नामा। भक्ती मोना कालत्या काळजा करता तुका नामा। करता तुका नामा। संसारासो उजवाड तू काळोख धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश पाकोसो। संसारासो उजवाड तू काळोख धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश पाकोसो। तुका मेळोवंका शेतां आत्मीक सकत लालेता। तुका मेळोवंका शेतां आत्मीक सकत लालेता। हर एक दिसा भोगूंक
शांती आम्ही यात्रेकता आराधन आराधन स्वाधिक सक्रामेता आराधन आराधन स्वाधिक सक्रामेता भक्ती मनान कळत्या काळजान करतां तुका नामान भक्ती मनान कळत्या काळजान करतां तुका नामान करतां तुका नामान. तूं आमचो बरो गवळी जावन आसाय आमकां सदांच तूं राखताय सांबाळताय गरज आसलें सगळें तूं आमकां वदाकसून दिताय जिविताच्या झरीक तूं आमकां पाबयताय आमी जिवितांत कितें आशेतांव तें सगळें तूं आमकां दिताय तरी एक दीस तुजे संगी चलोवंक तुजे संगी जियेवंक तुजे संगी रावूंक हांव आशेतां मोगाळा सोम्या. बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिविता जरी आमकां पावोसो बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिविता जरी आमकां पावोसो तुझे जिविता शेतां एकमेकांक लालयता तुझे जिविता शेतां एकमेकांक लालयता हर एक दिसा तुझे संगी सोलो काशेता आराधन आराधन स्वाधिक सक्रामेता आराधन आराधन स्वाधिक सक्रामेता भक्ती मनान त्या काळजान करतां तुका नामान भक्ती मनान त्या काळजान करतां तुका नामान करतां तुका नामान. हालेलुया हालेलुया मोठल्यान सुमयाची आमी स्तुती करया मोगाच्यानो सुमयाचे आजारपण आमच्या मध्ये आमी भोगया आमच्या सुमया जेजू या घडये आमचे सांगाता आसा आमकां हर एकल्याक तो पळोवन आसा आमच्या हर एकल्याचे जिवीत तो जाणा आमच्या हर एकल्याची स्थिती तो जाणा सुमयाची स्तुती करया आमच्या जिविताचे ताचे थंय आमी समर्पण देवया ताका ओगोळसिया सुमयाचे नांव आमच्या तोंडाचेर आमी उलो मारया. हालेलुया 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 आराधन तुका सम्या वाखणणी तुका सम्या महिमा तुका सम्या नमस्कार तुका सम्या वंदन तुका सम्या. हालेलुया 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 जेजूचे नाव आमच्या ओंठांचेर सुटलो दीस गजोवं दी तुजी महिमा आमी गावया वाखणणी ताका आमी करया. हालेलुया 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 हालेलुया. सुमयाचेरच आमचे दिश्ट दवरया मोगाच्यानो हो थोडो वेळ ताच्या सांगातपणान करसूंक आमी आयल्या. कीर्तन 60 आणि 3
वोळ 1 आनी 2 आमकां अशें म्हणटा, म्हज्या देवा हांव तुका सोदून आसा, तुका म्हजो आत्मो तान येता. सुके करडे उदक नातल्या धरणी भाशेन म्हजी कूड तुका अथरेकता. देखून तुजी पदवी आनी महिमा पळोवंक तुज्या पवित्र स्नानांत हांव तुजेर नदर लायता. तुजी पदवी आनी महिमा पळोवंक तुज्या पवित्र स्नानांत हांव तुजेर दिश्ट लायता. सोमयाच्या पांया तळी आमी आसां, त्याच सोमयाचेर आमी आमची दिश्ट लावन आमी आमकांच सोमयाच्या पांया तळा समर्पण दिवया मोगाच्या न्हू. तोच जेजू येवकारिस्तांतलो ह्या घडये आमकां हर एकल्यांक पळयते आसा. आमच्या हर एकल्यांचेर तो ताजी दिश्ट लावन आसा. जंय खंय आमी आसां, जंय खंय आमी आसां तें सगळें तो जाणा. आमकां हर एकल्यांक तो जाणा, आमकां हर एकल्यांक तो पळयते आसा. He knows everything and everyone. देवाच्या वांजलाक आमी येता आसतना जेजू जेरुजलेमाक जैतेवंत जावन प्रवेश जावच्या वेळार जेजू आपल्या दोगा शेसां थंयसर मुखार धाडटा आनी तांकां तो अशें सांगता, तुमी पलाण्या घरा वसा, थंयसर एक गाडवाचें सिंगरू तुमकां पळोवंक मेळटलें. येदोळ म्हणसर ताका वापारूंक ना. त्या गाडवाच्या सिंगरोक तुमी म्हजे सरशीं हाडा. चिंतया मोगाच्या न्हू, खंयी एका गांवांत कोणाच्या की एका घरा ताच्या गोट्यांत आसलें तें गाडवाचें सिंगरू खंय आसा म्हणून जेजू जाणा आसलो. जेजूक जर तर वळखलो जाल्यार म्हाका आनी तुमकां ताच्या मोगाच्या भुरग्यांक तो आमकां वळखना गी. ताका कळीत आसा आमची स्थिती, ताका कळीत आसा आमी काडचे कश्ट, ताका कळीत आसा आमचे सगळे सन्निवेश, आमचे जिवीत आमी जिवन आसां ताका कळीत आसा. आमची बावल्ली मुखामळां ताका कळीत आसा आनी तो पळयत आसा. सगळी आमची जिवीत ताका दिसता आनी ताका कळटा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी त्या खंयच्या कितल्या दुकानी भरल्याव आमचे दोळे पळयतना ताका कळटा. आमच्यो अस्कत कुडी ताका कळटात, आमची बोगणां, आमची जड जाल्ली आमची काळजां तो पळयतना ताका कळटा. आमी खंयसर खंयच्या सन्निवेशांत कसल्या स्थितींत आमचे जिवीत जीवन आसां ताका कळीत आसा. आज ह्या घडये सोम्या मुखार आसचे आमी आमचे सगळें जिवीत ताच्या पांया तळी दवरून आमकांच आमी ताच्या पांया तळा समर्पण दिवया. आमी आसा तशें जेजू मुखार येवचें प्रयत्न करया. जेजू मुखार आमी कसलेंच लिपोवची गरज ना. जेजू मुखार आमी खाव जेवची गरज ना. जेजू मुखार आमी जेवची गरज ना. जेबे देवाचे पुताची आवय मागता
म्हज्या पुताक एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक जागो दी. ती लजेवना मोगाचेनो, ती दाक्षेवना, ती सीदा आयली आनी जेजू लागीं मागलें. पण मागिल्लें ती रीत आमकां प्रेरण जावं दी. आज जेजू मुखार आमी आसां त्याच बोगणा कशें किर्तनकार आमकां सांगता, तुजी पदवी आनी महिमा पळोवंक तुज्या पवित्र स्नानाक हांव दिश्ट लायतां सोम्या. त्या सोम्या मुखार ह्या घडये आमी आसां. त्या स्त्रियेक देवाचे अजारपण आमी बगया. त्याच सोम्याक आराधन करया. हें गीत आमी गायता आसतना आमच्या काळजाचें बोगणा, मनाचे अत्रेक आनी आमी खंयच्या रितीनी ताचे मुखार आतां हजर आसां. हें गीत आमकां अपुरबायेन दाखोवन दिता. कितल्या वर्त्या मोगान, कितल्या वर्त्या महिमेन आमी तें गीत गायता. आमच्या मनाचीं बोगणां आमी ताजे लागीं उत्साहान सांगता. त्याच मनोभावान आमी सक्रामेंतांत आसलेल्या त्या जेजूक आमकांच आमी समर्पण दिवया. गीत A6 पानसंको 22. नमन तुका देवा बापा, जिवी दिल्या सतेवता. सर्गा संसार रास करतेल्या, महिमा तुका येरसणारा. नमन तुका देवा बापा, जिवी दिल्या सतेवता. सर्गा संसार रास करतेल्या, महिमा तुका येरसणारा. महिमा 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 महिमा. मनीस जाल्ल्या दैवीक सोबदा संवसाराचो काळोख तूं धांवडोंक उजवाड सावन ह्या संवसाराक तूं आयलय. अर्गां तुका सडवंदरा, अर्गां तुका धनिया, अर्गां तुका सोमिया. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता. जिवी जाल्ल्या दैवीक सब्दा, संवसाराक उजवाड हाडनायिल्ल्या. अर्गां तुका सडवंदरा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता. मौनी जाल्ल्या दैवीक सब्दा, संवसाराक उजवाड हाडनायिल्ल्या. अर्गां तुका सडवंदरा. अर्गां धनिया, अर्गां सोमिया. अर्गां धनिया, अर्गां सोमिया. जेजूचे रेस आमची दिसता ह्या मोगाच्यानो. देवाचे उतर आमकां सांगता, सर्वेस्पर सगळ्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां. तुज्या दुतां मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां.
तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटां. तुझ्या मोगा आनी विश्वासपणा पासत तुझ्या नांवाक हांव अर्गां दितां. तसो समी जेजू क्रिस्त मोगाळ भाव भयणीनो, आमचे मुखार हजार आसा. ह्या पवित्र मुंड्यांत आमच्या मुखार हजार आसा. मौनपणान आमी आमच्या सोम्याक सांगता आसल्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया. म्हजो मेस्त्री, म्हजो तो सोमी आमकां सगळ्यांक तो पळोवन आसा. आमकां सगळ्यांचे बोगणां तो जाणा आसा. ह्या सांगातपणांत आमी थोडो वेळ करसूच्याक ताजे मुखार हजार आसा म्हणली बोगणां दवरया. ताचेरच दिश्ट लावया. मोगाच्यानो आमची काळजां मनां ताचे थंयच दवरया. ताणें आमकां साबार रितीचें बरेंपण केलां. सर्व आमी आमच्या काळजांत उगडास दवरया. जैती आशिर्वादांनी ताणें आमकां भरलां. आमच्या जिवितांत ताणें आमकां साबार बरेंपण लाभयलां. आमी ताका अर्गां आनी वगळाप दिवंक जाय. तुमची जाप जावं दी. अर्गां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां हर एकल्याक बरें जिवीत तुवें फावो केल्ल्या खातीर. अर्गां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. तुजे सारकें तुजें स्वास दिवन आमकां तुवें राखल्या खातीर. अर्गां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. पवित्र पुस्तकां मारिपात तुजी जाणवाई तुजी शिकवण आमकां दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. ह्या संवसारार जियेत आसतना तुज्या कृपेन तुज्या सक्तेन तुवें आमकां बरयल्ल्या खातीर. अर्गां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या पुता जेजूक आमचो सडवंदार करून आमकां दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. विशेष करून जेजू तुजे मारिपात आमच्या गरजांक तुवें स्पंदन केल्ल्या खातीर. अर्गां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. आमची मागणी आयकून आमची दुकां तुवें पुसुल्ल्या खातीर. अर्गां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या पिडे शिडेंत तूं वखद जाल्ल्या खातीर. अर्गां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या एकसुरपणांत आमकां सांगात दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या सलवणेंत आमकां वाट दाखयल्ल्या खातीर. अर्गां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या निरासपणांत आमचो बोरवोसो जाल्ल्या खातीर. अर्गां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. परत आनी परत सक्रमेंतांच्या आराधनांत आमकां भाग घेवंक तुवें आमकां अवकाश दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. उंड्या रुपार तुका पळोवचें भाग तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर. अर्गां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचे सांगात आसतलों म्हणली बसवणी तुवें आमकां केल्ल्या खातीर. अर्गां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. भिये नाकात हांव तुमचे संगी आसा म्हणली बसवणी तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. मोगाच्यानो सर्वेस्पराचेरच आमची दिश्ट लायता आसतना किर्तनगर आमकां ही उतरां सांगता. सर्वेस्पर सगळ्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां. तुज्या दुतां मुखार तुजी स्तुती हांव गायतां. तुज्या मंदिरा मुखार हांव सरपडटां. तुज्या मोगा आनी विश्वासपणा पासत तुका हांव अर्गां दितां. मोग आनी विश्वासपण जेजूतावन आमकां फावो जाता. जेजू थंयच आमकां मेळटा आनी तोच जेजू तोच मोग आनी विश्वासपण जेजून आमकां आमच्या जिवितांत दाखयलां. आमचें कुटुंब, आमचीं भुरगीं बाळां, आमचें येदळ म्हणसर आसचें सगळें बरें जिवीत, बरी भलायकी, पिडा आसल्यारी सोंसून वरची तसली सकत आंतरीक सकत आमच्या सलवणेन जावं दी. ह्या आमच्या खंयच्याय मोतींत आसल्या बोगणांत जावं दी. आमचें जिवीत जिवंक तो आमकां आदार करपा दिता. त्याच जेजूक आमी अर्गां दिवया, स्तुती गावया आनी देवाचीच स्तुती गावून ताका आमी आराधन करया. वगळाप तुका
क्लिता जिवीतींच्या पडभोसता मनशाक नवे रूप दिलेल्या स्तुती तुका कृपे बोलता होगळाप तुका घरातलीता जिवीतींच्या पडभोसता मनशाक नवे रूप दिलेल्या स्तुती तुका कृपे बोलता स्तुती महिमा स्तुती धनिया स्तुती महिमा स्तुती धनिया हालेलुया 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 आमच्या काळजाचे बोगणा मनाचे अत्रेक आमच्या सुमया मुखार आमी दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन आमच्या लागीं मागोवंक आशेतात ब्रदर मेलरिक रॉड्रिगस OCD बिकारने कट्टेतावन जल्मा दिसाक उगडास काडन मीस दिता मेल्विन डेसा जॅनेट डेसाच्या आत्म्या खातीर देवाक अर्गां दिवन मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक देवाक अर्गां दितात आनी मागणें बसयतात. वॉल्टर सालेट मथायस उडपितावन स्टीवन जेसिंता मेंडोन्सा उद्या व्हरतावन बाळोक जेजूच्या मनाक अर्गां दिता. जेडन ताका कामाची परमीट मेळ्ळ्या खातीर 50 वर्सांचो काजराचो दीस आचरण करच्या वक्ता देवाक अर्गां दिता. रफेल सिक्वेरा आनी जेसिंता सिक्वेरा बऱ्या भलायके खातीर देवाक अर्गां दिता. शांती डिसोजा देवाक अर्गां दिता. अनिल लिनेट पिंटो आग्रारतावन देवाक अर्गां दिता. एंजलीन सिक्वेरा देवाक अर्गां दिता. बरें पैण देवान ताका दिल्ल्या खातीर थॉमस टेरेन्स डिसोजा साबार इरादे सोमयाच्या पांया तळा समर्पण दिवन आमचे लागीं मागणें विचारतात. बऱ्या भलायके खातीर एंड्रिया सिक्वेरा कंकनाडी तावन जिवितांत बरी संगाती मेळच्या खातीर आमच्या लागीं मागणें विचारतात. हेरिक लोबो आमचे भाव भयणी ह्या जिवीत संवसारांत जिवीत सरोन आमचे तावन मुखार गेल्यान तांचे खातीर मागणें विचारतात. सोल ऑफ फ्रांसीस डायस तल्लोर 8व्या म्हयन्याचो उगडासाक सोल ऑफ लिगोरी मेनेजस मंथ्स माइंड मास. Soul of Jeevan Pereira and Ambrose Pereira, Souls in Purgatory by Priscilla Peter, Souls of Joseph and Flora Krasta, Trasi Town, 20 वर्सांच्या मरणाच्या उगडासाक मागणें मीस दिता. कार्मिन अँड रेनिटा पहिल्या वर्साच्या उगडासाक मीस दिता. अनीश सोबिन डिसोजाच्या आत्म्या खातीर
soul of Pascal and Juliana Pinto, all the souls in the purgatory by Meena and Vinita Lobo, Dubai. 13 वर्सांच्या उगडासाक मीज दिता विन्सेंट पिंटो आणि कुटाम अलेक्स पिंटोच्या आत्म्याक पालदाने. सोल ऑफ Sebastian D'Souza and Rovina D'Souza, souls of Sequeira and Lobo family, Miss Dita Marina Sequeira Fernandez, soul of Luis Fernandez and Jesse Fernandez, soul of Alex Lobo and Cecilia Lobo, soul of Paul Sequeira and Angeline Sequeira, soul of Simon Pinto Agrar, soul of Marian De Cruz and Veronica De Cruz Agrar Town, soul of Birjosi Joseph Katanjan Kuwait Town, soul of Antoinette Joseph Katanjan Kuwait Town. या आमच्या सर्व भाव बहिणी खातीर आमी मागता आसतना आमच्या काळजाचे अथरेग मनाची भोगणां आमी सोम्याच्या पांया तळा आमी समर्पण दिवया. दिमी मोडून ताजें आशिर्वाद घेवंक आयती जावया. हांव गांवांत बैंदूर फिरगजीचो. म्हजें नांव नॉर्बर्ट डायस. हांगासर हांव येवचें तिसरे फावटी आनी आज म्हाका व्हरतो संतोश. कित्याक की म्हळ्यार आज त्या बैंदूरतान हांव सायमार सुरू जावच्या आदींच येवन पावलां, देखून म्हाका व्हरतो संतोश. एक दुसरे फावटी आयल्या वेळार हांव इल्लेसो लेट जाल्लो कित्याक आमकां बस मेळूंक नासलें, देखून ह्या फावटी हांव टायमार येवन पावल्याक देवाक हांव अर्गां दितां. आनी आज ही म्हजी साक्ष कित्याक म्हळ्यार एक अनबोड तें खाजारी जोड्यां खातीर ही साक्ष जावन आसा. तें अनबोड तें जोडें बांगलादेशाचें. तो बांगलादेशाचो पती रावत आसतले ते जोडे आमी सांगाता मस्कतांत वावर करनासले हांव. आनी ह्या जोड्यांक 10 वर्सां जाल्यार भुरग्यांचे देणे प्रार्थ जावं नासले. 2 फावटी ती गर्भस्थपण जाली ताची स्त्री, पूण तिचे गर्भ रावोंक ना. पूण ताणें म्हाका फोन केलें, बाबा इश्टा म्हजे पासत माग, म्हाका भुरग्यांचे देणे जाय. देखून हांवें सांगलें तूं भियेनाकाय, तुका देव दितलो. म्हज्या घरांत तुज्या घरा काळोंक आसतलो, पूण देवाच्या घरा काळोंक केदींच आसचो ना. देखून हांव मागता. आनी जर तुका देवान म्हज्या मागण्या वरी भुरग्यांचे देणे फावो केल्यार हांव ह्या देव तेंपलांत येवन साक्ष दिता म्हण हांवें भासयलें. आनी आज ह्या जोड्यांक गेल्या त्या जुनाच्या 20 तारखेर भोव अपुर्बायेचें एक चेडूं भुरगें देवान ह्या 10 वर्सां Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Savarga. Uglaptuka Samyan Jesu. आराधन तुका सम्यान Aradan tuka Samyan Jesu. सुते तुका सम्यान Stuti tuka Samyan Jesu. म्हजें नांव जॉन पिंटो. हांव नेरुड्या पिरगाचेचो. फाटल्या 4 वर्सां जावन म्हाका शुगर आसली आनी BP आसली. आनी म्हाका एक दीस गुळी काडली ना जाल्यार म्हाका हाय BP जाताली, 400 वयर जातालें जाल्यार म्हाका कंट्रोल येताली. फाटल्या 4 म्हयन्यां जावन 5 म्हयन्यां जावन हांवें गुळी काडूना. म्हजी शुगर नॉर्मल आसा, म्हजी BP नॉर्मल आसा. हांव धन्य देवाक अर्गां दिता, म्हाका भलायकेन दवरल्या. Argan tuka sumya Jesu. Argan tuka Samyan Jesu. Aradan tuka sumya Jesu. Aradan tuka Samyan Jesu. Stuti tuka sumya. Stuti tuka Samyan Jesu. हांव मणिपाल तावन आयल्या. म्हजें नांव एमेल्डा मार्टीस. हांव एक फावटी युवा जाणां खातीर वस्त मागताली. सकाळां खातीर मागता, पूण युवा जाणां खातीर सर्त मागताली. ताजे मदें म्हज्या नातवाक 1 वर्स जालें. जुलयाच्या 20 तारखेर MBA करून घरा आयिल्लो. ताका काम नासलें, पूण आतां ताका एक शाप कोपाक गेल्ल्या वेळार म्हज्या व्हडल्या धुवेन हेरां कडेन उलोवन करून ताका एक काम फावो केलें. उलयतना इल्लो घुसपट ताचेर कोतो, पूण फोनांत उलयतना ताका रिजेक्ट केलें. पूण हांवें सांगलें चेरक्याक भियेनाका तूं, घबरनाका, देव आमकां सोडून घालना. म्हाका तुमी घेतल्या सदां तुमकां मेळटलें, बुडये तुमकां उक्ते जातले, भरोसो साडिनाका तूं म्हूण सांगलें. पूण 3 दिसां उपरांत परतून त्याच मनशान चेरक्याक 3 दिसांचें एग्जिबिशन दवरलें. तांणी इंटरव्यूवाक आपयलें. गेलो चेरको. थंयसर ताका 3 दीस जाल्या उपरांत कामाक
आपण दिले काल जुलैच्या 1 तारखेर ताका कामाक तो गेलो, कामाक काम ताका फावो जालें. अशें काम फावो केल्ल्याक हांव खळजांत हांव देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. बरें काम. जेजू क्रिस्तान आमकां शराळ संपत्ते वरवीं आमचो देव आमच्या घरच्यांक उदारपणी पावता. तशेंच वेलंगणूर गेल्ल्या वेळार एक पोंत काणयोन अनिल फादरा कडेन सांगलें हांवें, फादर म्हज्या नातवाक एक काम मेळचें काय तरी ह्या कोंता वयर तुजे आशिर्वाद घाला म्हूण सांगून. पूण इतलो तेंप हांव ताच्या गोमट्यांत एक दुसरें कोंत आशिल्लें. सकाळीं कामाक हांगा बैसर येताना ते कोण नांव घेताना ते कोण तुटले. मामा ताजो कुरीच सामान कर न्ही म्हणालो. पूण हांवें जमा करचें कशें ल्हान ताजें सूत आहलें. पूण हें कोण पाद्रापान दिलें, कोण खाण गेल्लें कोण ताणें यूज करत जातलें. पूण तें कोण थंय दवरलें. पळय पळय अनिल पाद्रापान तुका बेसांव घाल दिल्लें, हें कोण तूं घाल म्हणून तेंच कोण घाल. त्या जुलैच्या 1 तारखेर तो कामाक फावो जालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ಗೀತ್ ನಂಬರ್ A37, A37. संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या, गीतां गावन मधुर तुका हसिता. आमचे तुवे वतल्या सरदेण्या पासून अर्गा भेटयता दिनवर्षी काळजा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नाव भी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्त ची शांती आणि मग आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, परतून एक फावटी आमी ह्या वेदी समोर आयल्या. आमच्या काळजांची बोगणां, मनाचे अत्रेक आमच्या कुटुंबांत तशेंच आमच्या जिवितांत कसलेंय उणेपण आमी पळयता. येमिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी आमकांच समयाच्या पवित्र हातांत समर्पण दिवंक जाय. आनी खंयचें उणेपण आसा तो भरून दितलो म्हणलें आमी ताजे तावन आयकता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या काळजांत मनांत कसलें उणेपण आसा, खंयच्याय रितीन आमी ताजे तावन पयस गेल्या, तर भक्षणे मागून आमी सर्व सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो नांव अनुसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडोवन हांवें जायतीं पथकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बगी हांव सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देव विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूत, सोमिया काकूत, क्रिस्ता काकूत, क्रिस्ता काकूत, सोमिया काकूत, सोमिया काकूत. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट चुकलेल्यांक तुज्या सताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमच्या जिणयेच्या सालीन क्रिस्ते बवार्थाचेर आडवेता तें पयस करूंक आनी वो बवार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. मिका प्रावदेच्या पुस्तकांतलें वचप. जी कोण खोटेपण चिंतात आनी आपले खातीर
आड पडून वायट येवजितात तांचे खटा दीस उदेना फुडेंच तीं तें करतात कित्याक अशें करूंक तांकां पदवी आसा शेतां भाटांची तीं आशा धरतात आनी तांचें अपहरण करतात घरांची ती आशा धरतात आनी तीं आपणा आधीन करतात मनशाचेर आनी ताच्या घराचेर दुनियाचेर आनी ताच्या दायजाचेर तीं जुलूम करतात देखून सिरेस्पोर अशें म्हणटा पळया हे पिळगेचेर हांव वायट येवजितां तुमचो गळो तांतलो सुटोवंक तुमच्यान जावचें ना तांत तकली वयर धरूंक तुमच्यान जावचें ना कित्याक एक वायट काळ तो जातलो त्या दिसा लोक तुमचे विशीं केण्ण्याचें गीत गायतलो विलापाचें गीत गावन लोक म्हणटलो आमचो सत्यनाश जालो सिरेस्पोरान म्हजे परजेची भूंय मापून दुसऱ्यांक दिली आनी कोणूच तांकां ती परतून दिना आमची शेतां भाटां ताणें अधर्म्यांक दिल्यांत देखून सिरेस्पोराचे सभेंत एक वांटो तुमकां मापून दिवंक कोण एकलो आसचो ना देवाचें उतर हें देवाचे उपकार श्लोक दुबळ्या धाकट्यांक विसरूं नाका सिरेस्पोरा दुबळ्या धाकट्यांक विसरूं नाका सिरेस्पोरा कित्याक म्हूण सिरेस्पोरा इतलो पयस रावताय आकंताच्या ह्या वेळाक कित्याक तूं लिपताय नश्टेचें घर गरिबांक ग्रास येता ताच्या शिंत्र्या तंत्र्यांनी दुबळ्या धाकट्यांक पासान घालता दुबळ्या धाकट्यांक विसरूं नाका सिरेस्पोरा आपणाक जाय आसलें तशेंच जाता अशें चिंतून नश्ट मनीस बडाय जगता आपस्वार्थी मनीस सिरेस्पोराची निंदा आनी बेपर्वो करता गर्वान भरून खोट्याक देवाची पर्वा ना देवूच ना म्हणली ताजी दिसपटी एकच चिंतना दुबळ्या धाकट्यांक विसरूं नाका सिरेस्पोरा सवय शिराप आनी फोटी ताच्या तोंडांत खेळटात शिंत्र्यो आनी पितुर्यो ताजे जिबे फोंदा आडूस घेतात नर मनीस नातलेल्या हळ्ळेच्या कोणशांनी तो लिपून रावता अशें लिपती रावून नेण्त्यांक जिवशी मरता दुबळ्या धाकट्यांक विसरूं नाका सिरेस्पोरा तुजे दोळे उक्तेच आसात अन्याय बलात्कार तूं पळोवनूच आसाय अशें पळोवन तूं विसर घेताय निराधारी आपलो जिवूच तुज्या हातांत सोडता अनाथ भुरग्यांक तूं एकलोच बापय दुबळ्या धाकट्यांक विसरूं नाका सिरेस्पोरा उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्त तें सगलो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला ही बरी खबर परगटचे मनेरपण आमचे तबेन जोड दिलां Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या. तितल्यार फारिझेव सिनेगोगांतले भायर गेले आनी जेजूक कसो लगड काडचो गाय म्हणून मतलब करूंक लागले जेजू ते जाणा जावन थंयचो गेलो तरी पूण सबार जण ताच्या फाटल्यान गेले आनी थंयच्या सर्व पिडेस्तांक ताणें गूण केली आपणाचें नांव परगट करिनये म्हणून ताणें तांकां कडक ताकीद दिली अशें सिद्ध जावंक पावलें इसाया प्रभाद्यान सांगिल्लें तें
पळया म्हजो सेवाक हांवें विजून काडलोलो म्हजो मोगासो म्हाका भोवमान व्हरलो ताचेर म्हजो प्रेरक आत्मो हांव धाडटलो आनी तो म्हजें तीर्प सर्व परजांक प्रसरतलो तो झगडचो ना वा बोबाट मारिचो ना रस्त्यांनी व्हडल्यान भाशणां करचो ना नारगोन गेल्लो चिवो तो मोडचो ना मिणमिणची वात पालवचो ना नितीक जैत लाबासर तो चलतलो ताच्या नांवाचेर राष्ट्रां ठेवतलीं बरवसो देवाचे उतर हे वाकन्नी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आयच्या संवसारांत आपणाचेंच सारकें आपूण केल्लेंच समा आपुणूच सकत दाखोवच्या ह्या संवसारांत जेजू आमकां नवी रीत नवो बरवसो हाडून येता थोड्यांनी आपणाचेंच सारकें म्हणून सकत दाखोवची आसा थोडे पडी सकत आमच्या कुडीची थोडे पडी सकत पयशांनी आनी आमकां जाय जाल्ले परी आमी कण काण घेवचें वाचपांत आमी पळयलें जेजू कितें सांगता कितें करता कित्याक असले विरोधपण आसल्या त्या जाग्याचेरी तो खंयच्याय रितींनी विरोध करनासतना बरें करीत तो मुखार वेता जेजू ह्या संवसारांत बरें करीत गेलो तरी ताका पाटींक बरें मेळोंक ना बगार ताज्यो खोडी काडल्यो ताजी निंदा केली ताका लगड काडूंक समेत मुखार सरले इतले सकट जाल्यार आपणें कितें करूंक आसलें तें सगळें बापान दिल्लें मिसांव म्हणून ताणें घेतलें आनी तो उक्त्यान ताजें उतर परगट करूंक मुखार सरलो ताका कुर्सायल्ल्या वेळार ताज्या तोंडांतल्यान कसलेंच दुसरें उतर येवंक ना मोगाळ भाव भयणीनो ताणें म्हळें तांकां बापा तांकां तो बक्षी ते कितें करतात तें नेणांत असल्या बोगणांनी असल्या चिंतनांनी बरोल्लो जेजू हाच्या वांजलांत वाचता आसतना आमी पळयलें तो बरें करीत गेलो आनी तुमकां आनी म्हाका आज तो तेंत सांगता आमी सबारपटी कश्टान संकश्टान पिडेन चिडेंत आसता आसतना ताजे थंय परतोवंक जाय जेजूचें नांव आमी घेवंक जाय केदार ताच्या नांवान आमी बरें करता आमकांच आनी हेरांक तेदा आमच्या जिवितांत सदांच तो संतोश तो मोग भरपूर तरान तो आमकां दिता आमी क्रिस्तांवांनी जेजूची देख घेवंक जाय आनी आमी बरें करीत जेजूची शुभ वार्ता परगट करीत मुखार वचोंक जाय जावंक पुरो खंयचोय जागो खंयच्याय वेळा आनी खंयच्याय परिस्थितींत केदार आमी ताजें नांव ताजें काम म्हूण दर्शन व्हरता आमी ताचेंच ताजें शुभ वार्ता परगट करूं मुखार सरता तर ताजेच मेल पंक्त घेवन आमी आमच्या जिवितांत मुखार सरया देवाचें उतर हेरांक पावाचें करया गीत नंबर C46 C46 दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सर्देनी घेवन आयल्या कालतेपणी नितळ निर्मळ मनी जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुझे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही कानी स्वीकार कर मोगाळ बापा आमकां सर्पितां तुका उंड्या वायना सवे घे तूं आमकां भर आमचें जिवीत मोगान तुज्या
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनक आनी महिमेक आमचे नक्की पयस बेजा आदबास सर्वीस पवन म्हणून घे. सर्वेस्परा तुका उलो मारतेल्या तुज्या पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळ्या आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सर्वीस प्रार्थना सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो कायदो नितीसोनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुतान मनशा कुळाक तुवें रचलें तुज्याच ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्यांची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा पृथ्वीचेर तुका वाखणटा तारान मेळिल्ली तुजी परजा सरगार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या संता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवतां संगती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. सरगानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सगळी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सगळी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक घालून देणी पवित्र कर्म मी मागता जावं ती आमकां आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कस मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच पर्यंत जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हे रगात पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. बाबा तसो गुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पुन्हा बोरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संवसाराच्या सर्वंगार आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या मातसो मेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भगवान बाप्पा पिटर पॉल आमच्या गोळी बाप्पा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितेमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकलोत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगत्यान मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता. ओंकार मरिये देवाची माया संगती भगवान धर्मदूता आनी सर्व खाडी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस पुरा सर्वायटांतलें आमकां निवार दया घुण या जिवितांत सबस्कय आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशानत रेखतल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठय जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल तुजे खुशे परमणी तिका शांती दिनी कोटान सांबाळ तूं जियेतान राजभर चलयता आयज ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं माया मग सोने कोर्चुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सोबागी समया तुजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडेन रगत सेवतला मेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो आमेन गीत नंबर D67 D67 जेजू तू ये काळजा तू ये बिडार करू तू ये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये प्रार्थया सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान आमी वांटो घेतला या पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुझे जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडू या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वसनयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार मन गीत नंबर E14 E14 भावा बहिणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू भावोडता आयला याता मुजेत हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता तू मुझे जीवित तू जीवनपण तुझे तै सोम्या हांव संपूर्ण तू मुझे सर्व तू मुझे सर्व कर मुझे काळीस तुझे घर भावा बहिणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू भावोडता आयला याता मुजेत हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता मोगाळ पुता सोबे हांव क्वार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.